हो कार्यक्रम आयचो कार्यक्रम आसलो हो महिला दिनाचो कार्यक्रम आसलो आणि आमचे जे हांगासर सांकवाळे आनी कोर्तालीम ह्या गांवांत 2 विवो आसा त्यांच्या तर्फे हो आमी महिला दिन हे केला आणि म्हज्या ऑफिसाचे सदांच तांकां तेंको आसता कित्याक स्टार्टींग जेन्ना कोण नासले तेन्ना 27 इयर्स बॅक आमी हांगासर येतालीं आमी हांगा महिला मंडळां करतालीं सेल्फ हेल्प ग्रूप करतालीं आतां आमची जी दुसरी मिनिस्ट्री आसा रुरल मिनिस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेच्या तर्फे NRLM जो प्रोजेक्ट आसा तितूनच्यान विवो आनी बाकी सगळे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप हे तितून आतां आमी करता आनी तितूर धाडटा सो हो ल्हानशी एक कार्यावळ आसली हांगासर हो महिला दिनाचो कार्यक्रम आसलो म्हजें ऑफिस नॅशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एड्युकेशन एंड डेव्हलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाणें तांकां तेंको दिल्लो आसा आनी सगळ्यांचो हांगा जे गांवांत काम करता तशेंच जे नेवरा गांवांत पिलार गांवांत लागशिल्ल्या वाठारांत काम करता आणि अश्यो धडाडीच्यो महिला आसा तांचो हांगासर एक ल्हानसो गौरव आमचे आमदार हाच्या हस्ते केल्लो आसा. मॅडम अरुणा विष्णू वाघ ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक मुद्दम ती आमची कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युन्सीन आयली आनी महिलाक जी आमची एक स्कीम जी आसा सेंट्रल जी स्कीम आसा ती तांकां पावयली आनीक हांव तिका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमची सगळी महिला जी प्रेसिडेंट आसा बाकीची मेंबर्स आसा तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें तुमी हांगासर सगळीं एकठांय जाली आनी हो प्रोग्राम करून हाडलो आनी मॅडमीन सांगलेले प्रमाणे सगळें तांकां बरे तरेन सांगलेलें आसा की महिला आसा महिला दिन हे आमी मानतात आनी हे महिला दिनान तिका एक्सप्लेन केलें आनीक खरेंच आमची महिला पयलीं भरपूर फाटीं आसली पूण आतां म्हाका दिसता आमचे महिला भरपूर फुडें वयता आनी महिलाक म्हणटा एक रिक्वेस्ट आसा तुमी फुडेंच आसा म्हजे लागीं कितें जाता ते भशेन सदांच आसतलो आनी म्हाका दिसलें आयज प्रोग्राम घडोवन हाडटा तेन्ना म्हाका एक मातशें फिलिंगशें जालें कित्याक जेन्ना हांव पळयतां जी आमची जी सिनियर जी आमची भयणां आसा ती हांव ताका पयलोसान वळखता आनी हांव जाणा जेन्ना हांव इस्कॉलाक वयता तेन्ना म्हाका एक असली महिला मेवली म्हज्या मांयच्या बारा ती काम करताली आनी ती सदांच एक म्हाका फील जालें म्हणजे कितें ही आमकां हांव तेच्या हें करता कितें सत्कार करता ताका लागून म्हाका एक फील जालें आनीक म्हज्या हातांतल्यान ताका हांवें एक सत्कार केल्लो आसा आनी ताका लागूनच म्हाका मातशें एक फील जालें तरी आसतना हांव सदांच ताचे बरो आसतलो कितेंय जर आसा आतां भाभीन तर सांगलां की म्हजे लागीं हांव इतलीं वर्सां म्हाका जाता ते भशेन हांव ताका सदांच हेल्प करतालो बसीचें बाकी तें कितें करतालो सदांच आसा हेजेन फुडें म्हाका जाता ते भशेन हांव सदांच ताचे बरो